आम्ही आयचो जो प्रोजेक्ट करता बरेचशे फावटी आम्ही सांगलो की ऑब्झर्वेटरी टॉवर्स 2 टॉवर बांधता त्या 2 टॉवराच्या मध्ये त्याची पुराय संकल्पना सांगता असताना 360 डिग्री विविंग गॅलरीज असतली त्याच बरोबर त्याका कॅप्सूल लिफ्ट असतली डायरेक्टली म्हणजे दोन्ही टॉवराक लिफ्ट असतली एकदा लिफ्टीचो बटन दामलो का 3 मिनटाच्या भितर वयर वयतले म्हणजे बरेचशे जाण आता गुजरात म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो स्टॅच्यू पळोवपाक वता म्हणजे देशभरातले लोक सगळो स्टॅच्यू पळोवपाक गुजरात वता हो टॉवर जाल्या उपरांत पुराय देशभरातले लोक हे टॉवर पळोवपाकूच हांगा येतले मुद्दाम म्हणून सांगता हांवें कित्याक सांगलें इट इज एन सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे पुराय नो डाऊट ग्लोबली टुरिस्ट येतलो तो येतलोच बट आनीक एडिशनली मावेन टुरिस्ट कमी जाले म्हणटा एकदा टॉवर जाल्यार पुरो डबल टुरिस्ट येतले तुका हांगासर ना आनीक म्हणजे टॅक्सी बिक्सी आहा तुका आनीक डबल घालच्यो पडटल्यो म्हाका दिसता त्या खातीर अशा पद्दतीचे त्या टॉवराच्या वयर लिफ्ट तेकाच 2 फ्लोर आसतले ओके ओपन एअर आनी कंडिशन तुमकां दाखयला तुम्ही सगळ्यांनी पळयला वयर आर्ट गॅलरी आसतली ओपन रेस्टॉरंट आसतलो सकयल बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो दोन्ही टॉवराच्या मदली वॉकवे आसतली बोट पार्किंग हेवटेन तेवटेन टॉवराचेर येवपा खातीर बोट पार्किंग आसतली स्मार्ट सेफ्टी सीसीटीव्ही सेक्युरिटी हे सगळे बाकी त्या लागपी अजूनही बाकीच्यो सगळ्यो आसतल्यो म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट ही टोटली 270 कोटी आसा बट हो टोटल प्रोजेक्ट जो आसा बिल्ड ऑपरेट आणि त्याच्या उपरांत ट्रान्सफर 60 वर्सां खातीर आमी दिलीप बिल्डकॉन ह्या कंपनी खातीर हो प्रोजेक्ट दिला ते कम्प्लिटली 100% आपले पैसे घालून हो टॉवर बांधता आणि ते आपूण फुडली सगळो जो आसा प्रोजेक्ट ऑपरेट करतलो सरकाराच्या तिजोरीचेर कसलोच एक सुद्धा म्हणजे ताण पडनासतर हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करता तांच्यांनी म्हटलां की हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपा खातीर 5 वर्सां लागतली पण म्हाका दिसता ताज्याय पयलीं ते प्रोजेक्ट ते कंप्लीट करपाक शकतले कारण त्यांच्या खातीरय बी हो फक्त सरकाराचो प्रोजेक्ट न्ही तांचो स्वताचो प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट आनी कंबायन दोनों का प्रोजेक्ट है ह्या खातीर हांव म्हटलें की ते जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही ते कंप्लीट करतले हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत 2-3 गजाली आमी म्हणटा वीच वील बी द बूस्ट टू द इकॉनॉमी तुम्ही मुद्दामून पळयात आसपास रावपी परिसरात रावपी सगळ्यांच्या इकॉनॉमिक बूस्ट दिवपी आसतलो हांगासल्यो इकॉनॉमिक एक्टिविटी वाडटल्यो एम्प्लॉयमेंट वाडटले टॅक्सी आसतल्यो बोट आसतल्यो थंयसले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जे आसा पळय न्ही हे पुराय जातले आणि परत एकदा म्हणजे ही सगळी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जी आसा आणि एम्प्लॉयमेंट हांगा लागतले तितके लोकल आणि हांगासल्याच लोकांक ते प्रिफरन्स दितले हेय त्यांच्याकडे कंडिशन्स आसा 100% म्हणजे ताज्याय खातीर ते आमकां खूब बऱ्या पद्दतीची मदत जातली